बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान सगल्यांक मोगाचो येवकार ह्या पवित्र देव मंदिरान. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी मोगान हांगासर आयल्या इल्लोसो वेळ जेजू सांगाता सारूंक. आनी आयज आमचो विशय सोर्वेस्पोराक सोदुया. देव आमकां खंय मेळटा काय? भावार्थान आमी देवाक भेटूंक ह्या देव मंदिरांत येता. आनी जेन्ना आमी कुर्सार आसलेले जेजूचे इमाजीचेर आमची नदर घालता तेन्ना एके भाशेन देव आमकां मेळ्ळो अशें आमकां दिसता. ह्याच भावार्थान आमी आमचें दूख, कोश्ट, आटे विटे कितें आमी आमच्या जिवितान भोगता तें सगलें देवाक भेटयता आनी आमकां समाधान मेळटा आनी आमी शांतीन घरा येता. जेजू हे वेदीचेर आमचे मदें ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसा. ताका आमचें जिवीत भेटोवया. सोम्या जेजू, ह्या उंड्या रुपान आमी तुजें आसनें भोगता. तुजे मुखार आमी सोर पडटा. तूंच सोम्या, उजवाड आनी जिवीत, कुरपा आनी काकलूत, सगलोच मोगाळ आनी पोतवेदार. तुजे वरवीं सगलें रचून आयलां. तूं सोम्या सगलें चलयताय. तुजे मुखार सोरपोट पडून आमी सगलीं तुका नमस्कार करता. सगलीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. गितांतल्यान गायनाचो अंक R4 पेज 176. बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गेच्या बोलिस्त्राचा स्वर्गात देवून आयलाय संसारात माटू घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. पयल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत आवेसवोर 29 वोळ 11 ते 13 हांगासर आमकां अशें मेळटा. सोर्वेस्पोरा, तुका वडवी आनी पदवी आनी मोहिमा, विजय आनी प्रताप, स्वर्गार आनी संवसारांत आसा तें सगलें तुजें सोर्वेस्पोरा. राजवटकी तुजीच. तूं सगल्या वन श्रेश्ठ आनी व्हरतो. गिरेस्काय आनी मान तुजे कडसून येता. तूं सगल्या वयर राजा चलयताय. तुज्या हातान आसा बोळ आनी पदवी. वयर काडूंक आनी उंच उबारूंक तुज्याच हातान आसा. देखून आतां आमच्या देवा आमी तुका दिनवासता. तुज्या व्हडत्या नांवाक मोहिमा गायता.
दिनवासनेच्या मनान गीत आमी गावुया E14 व्हडत्या देवाक. Dziwia Deva Kwakanta Soglia Kalsa Din Vasta Dziwia Deva Kwakanta Soglia Kalsa Din Vasta Votya Deva Kwakanuya Mogal Bapak Din Vasuya Patki Burgyang Sodun Kagli Jesus Ove Jivi Keli Jivya Deva Kwakanta Soglia Kalsan Din Vasta Jivya Deva Kwakanta Soglia Kalsan Din Vasta Surya Chisu Dev Nailo Tatso Prakasam Chir Faklo Tachanavan Ektai Sauya Amchi Mode Jesu Givya Jivya Deva Kwakanta Soglia Kalsan Din Vasta Jivya Deva Kwakanta Soglia Kalsan Din Vasta आमचें जिवीत निटायेर घालूंक देवाच्या उतराची आमकां चड गरज. दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकान आवेसवर 7 वोल्ट 14 ते 15 आमकां अशें सांगता. म्हज्या नांवान दिल्ली म्हजी पोरजां आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आनी म्हजें मुखामोल सोदून आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत तेन्ना हांव स्वर्गांतावन तुजें मागणें आयकतलों आनी तिचीं पातकां भोगशितलों. हांव तांच्या देसाक रोगांतलो मेकळो करतलों. ह्या जाग्यार करतल्या प्रार्थनाक म्हजे दोळे आनी कान सदांच उक्ते आसतले. तेच भाशेन एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवेसवर 18 वोल्ट 21 ते 22 हांगा देव अशें म्हणटा. पूण नॉश्तो मनीस आपणे केल्ल्या सगल्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार म्हजे कायदे सांबाळीत आनी समर्थ पाळीत आनी प्रामाणीकपणान चलत तर तो जिवो उरतलोच, तो मरचो ना. ह्या फुडें ताणें केल्ल्या पातकांचो हांव हिशोब घेवचो ना. ताच्या बऱ्या करण्या पासत तो जिवो उरतलोच. भावा भयणीनो, देव आमकां पातकी जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक उलो करता. देव आमच्या बऱ्या जिविताचे चालीचेर नदर दवरता आनी आमचें पातकी जिवीत तो
विसरूंक तयार जाता. तर आमी दर दिसाक देवाक मानवता तसलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करुया आनी इल्लोसो वेळ आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. खंयसर हांव चुकलां, खंयसर म्हजें जिवीत वांकड्या रस्त्यार आसा. आमकांच आमी विचार करुया आनी ह्या उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमचें जिवीत भेटोवया. सगळीं उबी रावया आनी देवाचें उतर आमी आयकुया. जाकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आवेसवर 8 वळ 20 ते 23. सोर सोक्तीवून सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जायते लोक आनी सोबार राष्ट्रांचीं नागरिकां फुडाराक येतलीं आनी एका शारांत रावपी दुसऱ्या शारांत वेतलीं आनी अशें म्हणटलीं, दुबावा विनी सोर्वेस्पोराची मोजत विनोवंक वचुया आनी सोर सोक्तीवून सोर्वेस्पोराक सोदुया. हांवूय वेतां. होय, पुष्कळ लोक आनी पदवेदार राष्ट्रां सोर सोक्तीवून सोर्वेस्पोराक सोदूंक आनी सोर्वेस्पोराची मोजत मागूंक जेरुसाल्या येतलीं. सोर सोक्तीवून सोर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसांनी सगल्या भासांच्या राष्ट्रांतले 10 दादले एका सुदैवाच्या मागाक धरतले आनी म्हणटले, तुजे बरोबर वचूंक आमकां जाय, कित्याक तुमचे सोबे देव आसा म्हूण आमी आयकलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक ल्हानसो नियाळ. आयज आमचो विशय सोर्वेस्पोराक सोदुया. एक ल्हान भुरगो आसलो आनी तो देवाक मेळूंक सोदतालो. तो बरे भाशेन जाणो आसलो देव रावता थंय वचूंक एक लांब यात्रा म्हूण. तर ही यात्रा करूंक ताणें बरी तयारी केली. आपली सुटकेस काडली, तातूंत आपले कपडे भरले आनी कांय खावपाच्यो वस्तू ताणें घेतल्यो आनी तशेंच पिवूंक ज्युसाच्यो बॉटल्स घेतल्यो आनी वाटेक लागलो. वेता वेता ताका एक जाणटी वस्तोरी दिसली. ही वस्तोरी एका गार्डनांत बांकार बसून पारव्यांक पळयताली. हो भुरगो नीट गेलो आनी तिचे कुशीक बसलो. आपली सुटकेस उगडली आनी आपली ज्युसाची बॉटल काडून तो ज्यूस पिवूंक वेतालो. पूण ताणें पळयलें ही जाणटी वस्तोरी भुकेल्ली कशी ताका दिसली. ताणें आपले सुटकेसींतलें कांय खावूंक काडलें आनी तिका दिलें. तिणें तें घेतलें आनी एके भाशेन उपकारी काळजान तिच्या तोंडार एक आमुरकोच हांसो आयलो. तिच्या तोंडार हांसो पळोवन हो भुरगो खुशाल जालो, कित्याक तिच्या मुखामोळ ताका सोबीत दिसलें. आनी हो तिचो आमुरको हांसो तो परतून तिच्या तोंडार
पळोवंक सोदतालो. देखून ताणें तिका आपलो ज्यूसूय दिलो. तिणे ज्यूस घेतलो आनी ती परतून हांसली. हें पळोवन ह्या भुरग्याक अदीक खुशालकाय भोगली. आनी साय तो वेळ तांणी थंय बसून खावन पिवन पूण एक उतर उलयनासतना सांगातान सारलो. तिच्या सांगाता हो वेळ कसो गेलो तें ताका कळ्ळें ना. आनी जसो जसो वेळ पासार जालो आनी मातसो काळोख जालो, हो ल्हान भुरगो थकलो. तरी पूण तो उठलो आनी फुडली वाट चलूंक लागलो. मातसो फुडें तो गेलो आनी परतून फाटीं धांवून आयलो आनी ते जाणटे वस्तोरेक ताणें गोट वेंग मारली. आनी ही वस्तोरी खुशाल जावन उदीक मोगान ती हांसली. हे सगलें जातूच हो भुरगो आपल्या घरा परतलो. कांय वेळान ताची आवय घरा आयली आनी ह्या भुरग्यान दार उगडलें. तिणें आपल्या भुरग्याच्या तोंडार एक वेगळीच खुशालकाय पळयली. द बॉय वॉज सो जॉयफूल. हें पळोवन ताचे आवयन ताका विचारलें, बाबा, आयज तुवें कितें केलें की तूं इतलो खुशाल जावंक? ह्या भुरग्यान आपले आवयक म्हणलें, आयज हांवें देवा सांगाताक जेवण केलें. आनी ताची आवय कितें उलोवचे आदीं तो म्हणटा, शी इज गॉट द मोस्ट ब्युटिफूल स्मायल आय हॅव एवर सीन. तिच्या तोंडार सोबीत हांसो आसलो आनी हांवें असलो हांसो केन्नाच पळोवंक ना. दुसरे वाटेन ही वस्तोरी खुशाल जावन आपल्या घरा परतली आनी तिच्या पुतान तिका पळयली. तिच्या मुखामोल शांत आनी खुशाल आसलें. आनी आपल्या आवयक ताणें विचारलें, आयज तुवें कितें केलें की तूं इतली खुशाल आसाय? आनी तिणें सांगलें, हांवें देवा सांगाताक जेवण केलें. पूण पूत कितें उलोवचे आदीं तिणें म्हणलें, यू नो, ही इज मच यंगर दॅन आय एक्सपेक्टेड. तूं जाणाय, हांव चिंताली ताचेवन तो अदीक ल्हान आसलो. भावा भयणीनो, आमी देवाक सोदूंक हांगा थंय वेता. पूण दुसरें सोबें देवाक पळोवंक वो देवाचो उपकार जावंक जायते फावटी आमी विसरता. God is everywhere. We just need to share our happiness and make others smile to feel Him. देव सगल्याक आसा. आमी फकत आमची खुशालकाय दुसऱ्या सोबे वांटूंक जाय आनी देवाक जाणोवपाक आमी दुसऱ्यांक हांसोवंक जाय. आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांक देवाचो उपकार जावंक जाय. हेंच करूंक आमकां सोन एकल्याक देवाची कृपा मागुया. ह्या आमच्या नियालाक आमी जबाब कशें गीत घेवया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Mocha deva tu sur boro.
रोचणार मोसो दोनी खरो सगळ्या काळजात दिसमोग तुझो आवे सदांच करू फावो देवा तुझ्या मोगार लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता कितलो मोसो मोगू केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक मोसो ओप्रास सोसलोय गोडांतलो म्हाका राखलोय देवा तुझ्या मोगान लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता तुझ्या रोगदान तुझ्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान मोजे खातीर कुरसार मेलोय स्वर्गांत आयची म्हाका केलोय देवा तुझ्या मोगान लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो मागण्याच्या मनान देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो स्वभाव गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक सदांच बरी ती वाट दाखोवं आनी आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान ते आपले पोरजेक भावार्थाचे नमुने जावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सभाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी आमी देवाक पयलो सोदूं आनी एकामेका सोवें आमचे संबंद मोगाचे
एकवटाचे, बोगसोन्याचे आनी सेवेचे जावं देवान आमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून आपले परचेक बऱ्याक पडटा तसले आनी देशाची उदरगत जाता तसले बरे निर्णय घेवंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. सबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पिडा, रोग, आडकोली, कोश्ट, त्रास हे आमच्या जिविताचे भाग. असल्या वेळार आमी निराशी जायना जावं पूण देवाचेर आमचो कोल भावार दवरून आमची पावलां सदांच बऱ्या मार्गार घालूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. सबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. संवसाराचेर नदर मारल्यार जायतीं सोगडीं झुजां दिसून येता. हाचे वरवीं सामान्य मनशाच्या काळजांनी भिरांत वाडटा. हें सगलें पयस जावंक आनी सगल्याक शांती सवस्काय आसूंक देवा लागीं मागुया. सबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. जबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. सगलीं सांगातान आमच्या बापा हे मागणें करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
Sweet